गोयात पहिलेच फावट पॉली हाऊस प्रकल्प सुरू झाला। ह्या प्रकल्पाखाला शेतकार ऑर्चिड फुलां रोयतले। सध्या 46 शेतकारांक सरकारान सबसिडी वाटली। सरकार 106 प्रकल्प हातात घेतले। एकूच प्रकल्प 6 जाणांक रोजगार दिवंक शकता अशें शेतकी मंत्री रमेश तवडकरान सांगले। शेतकारांक सबसिडी दिवपाचो सुवाळो काणकोणच्या एका हॉटेलांत जालो। गोंयान शेतीक उर्बा दिवंक सरकारान पॉली हाऊस प्रकल्प सुरू केलो। प्रकल्पाखाला केंद्र आणि राज्य सरकार मेळून शेतकारांक 14 लाख रुपयांची सबसिडी दितले। एका शेतकाराक ऑर्चिड फुलां रोवंक 4000 चौखण मीटर सुवात मेळटली। एक काणकोण भागाक कित्याक इतले व्हडले पावल 106 पॉली हाऊसेस आणि प्रत्येक पॉली हाऊस 4000 स्क्वेअर मीटरचे म्हणजे 1 एकराचे आजपासून गोंयांत इतले मोठ्या प्रमाणात कोणे खंयचेच सोसायटीन घेतलेलो ना। 46 farmers today are going to be getting those administrative approvals. आता ते administrative approval आमी आमचे गव्हर्नमेंटाचे पळय कितें सबसिडी आसा ती बरोवन दिल्ली आसा। पॉली हाऊस बांदपाक आमी 100% सबसिडी दिता। असली 100% सबसिडी खंयचेच स्टेटांत भारतांत दिना। एक शेतकरी आमचो ताणे स्वताक 4-5 लोक मानाय स्वताक दवरून सुद्दां आमी एक जर 100 प्रोजेक्ट धरले तो स्वताक एखादो पात्रांव ओनर आणि +5 6 अशें धरल्यार जायत न्ही जाल्यार सादारणशे 600 जाणांक एम्प्लॉयमेंट। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। विमानतळाक जमीन गेल्ल्या मोपकाराची एक्कय मागणी सरकारान तडीक लायिल्ली ना। मोपा विमानतळ भूमिपुत्र उत्कर्श समितीन सरकारा फुडें 11 मागण्यो दवरिल्ल्यो। तातूंत चडश्यो लुकसाण भरपाय, काम धंदो, तांचे प्रशिक्षण आनी रस्तो, उदका सारकेल्या मुळाव्या गजालींची। जमीन घेतना कामत सरकारान तांकां मागण्यांनी लक्ष घालपाचें उतर दिल्लें। 3 वर्सां जालीं, 3 मुख्यमंत्री बदलले, मात एक्कय मागणी जाग्यार पडिल्ली ना म्हण समिती बोवाळ मारता। समितीन आदल्या मुख्यमंत्र्यांकय एकेच तागडेन जोखल्यात। पळयात रिपोर्ट। वारकणच्या मोपा विमानतळ भूमिपुत्र उत्कर्ष समितीन 15 सप्टेंबर 2011 ह्या दिसा गोंय सरकाराक एक निवेदन दिवन विमानतळ पिडिस्तांच्यो 11 मागण्यो सरकारा मुखार मांडिल्ल्यो। विमानतळ स्टियरिंग कमिटीच्या बसकेंत ह्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यो। मात मार्च 2012 गोंयांत नवे सरकार आयले आनी ह्यो मागण्यो चालीक लावपाक कांयच करूंक ना। ज्या शेतकारांची जमीन विमानतळा खातीर घेतल्यात तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट दिवचे अशी मागणी समितीन केल्ली। सरकारान आतां मेरेन एका शेतकाराक सर्टिफिकेट दिवंक ना। कुळांच्यो केशी सोडोवपाची मागणी पुराय जावंक ना। उदकाची पायपां बदलपाची कामां चालू आसात। रस्ते रूंद केल्ले ना। मोपा आनी नागझरीन नवी सबस्टेशनां उबारूंक ना। तांत्रीक अभ्यासक्रम चालू करपाचें काम कंत्राटदाराचेर सोपयलां। नागरी विमान उड्डाण मंत्रालयान मान्य केल्ले अभ्यासक्रम चालू करूंक ना। थळाव्यांच्या रोजगाराचें कांय जाल्लें ना। सरकारान ताब्यात घेतिल्ल्या जमनी खातीर आनीक लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली। ह्या मागणेचेर सरकारान कांयच करूंक ना अशें समितीचो जोड सचिव सखाराम परब म्हणटा। जमनीचो दर जो ते गव्हर्नमेंट 35-40 रुपये दितात तो दर आज न परवडणो दर आहा। कारण त्या भागात आज जे लोक जमीन घेतात ती लोक जवळ जवळ 3000 ते 4000 स्क्वेअर मीटर दर आहा। आणि गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकेक जो आदलो मुख्यमंत्री आसलो, आता संरक्षण मंत्री जालो तो, त्याने जाहीरपणे सांगलेलें जर आपले सरकार इलें जाल्यार आपूण जर 300 ते 500 पर्यंत ह्या लोकांक जमनीचो दितलो म्हणून। पूण आज दुर्दैव अशें की आजून पर्यंत तेजेर कांयच इम्प्लिमेंट जालें ना। फक्त आशा आतां आमकां एकच दिसता की आयचो जो मुख्यमंत्री आहा तो पेडण्यांतलो आसा, तेजे कडल्यान आमकां योग्य न्याय मेळटलो। मोपा विमानतळ RFQ प्रतिसाद दिवपी कंपन्यांच्या प्रस्नाक सरकारान ह्या आदींच जापो दिल्यात। मात भूमिपुत्र उत्कर्ष समितीची एकूय मागणी मान्य करूंक ना। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी दिनेश करपे। एन्फोर्समेंट खात्यान शुक्रारा तिमलो प्रायव्हेट लिमिटेडाचो MD चेतन तिमलोची चौकशी केली। सुमार 7.5 वरां चेतन तिमलोची खोलायेन चौकशी जाली। हाचे पयलीं काळ्या पयशांच्या वेव्हारांत नांव आयिल्ली गोंयची मिनेर राधा तिमलोची चौकशेक आपयल्ली। तिका परत 2 डिसेंबराक चौकशेक आपयल्या। तिच्या कंपनीचो सध्याचो MD आनी हेर पदाधिकाऱ्यांक एन्फोर्समेंट खात्यान समन्स दिल्यात। शुक्रारा तिमलो प्रायव्हेट लिमिटेडाचो MD चेतन तिमलोची सकाळी 11 ते सांजे 6:30 मेरेन एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान खोलायेन चौकशी केली। कंपनीच्या आदल्या MDचे नाव काळ्या पयशांच्या वेव्हारात आयले उपरांत हे चौकशीचे सत्र सुरू जाला। आदली MD राधा तिमलोची 18 नोव्हेंबराक एन्फोर्समेंट खात्यान चौकशी केल्ली।
तिका परत 2 डिसेंबराक चौकशेक आपयल्या. चौकशे उपरांत भायर आयिल्ल्या चेतन तिमलोक मिडियान गाठलो, मात ताणें कसलीच प्रतिक्रिया दिवंक ना. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण राधा तिमलोच्या कंपनीचो एमडी चेतन तिमलो, पदाधिकारी गुरुदास काणेकार, MR हेगडे, अरविंद हरदरकर आणि संजय आल्बर्टोक चौकशे खातीर समन्स काडल्यात. तांच्या हेर 3 कंपन्यांची चौकशी चल्ल्या. तातूंत तिमलो एंटरप्राइज, तिमलो प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिमलो मिनरल्स प्रायव्हेट लिमिटेडाची चौकशी सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.